mortea deva, divodono, ito sodaya nikamsu. Noma, noma, noma nilmuyara. Moima, moima, moima mortea deva. Noma, noma, noma nilmuyara. Moima, moima, moima mortea deva. देवानावा आमची मुखार आमच्या नावा देवा मुखार उबराच्या सोदां तुया. नोमा, नोमा, नोमा देवमुर्यार्या. मोइमा, मोइमा, moima mortea deva. बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मोगाच्या बाबांनो आणि भयणांनो, आयज भाग्योंत जो मारी वियाने ह्या भाग्योंत याज्ञिकाची परब आमी करता. आनी ह्या दिसाक जेन्ना तो जावन आसा एक करीत नमुनो सगळ्या आमच्या याज्ञिकांक आनी इगोर्जांनी वावुरतेल्या याज्ञिकांक, तर ह्या पासत आयज करीतपणी हो घुवड्यांचो दीस कसो आमी पाळटा. तर आयज करीतपणी मागुया सगळ्या आमच्या याज्ञिकां पासत, घोवड्या पासत, भू करून आमचे फिरगुर्जीत वावुरतेल्या याज्ञिकां खातीर सदांच जेजूच्या काळजा सारके बऱ्या घोवड्या जेजू सारके जावच्याक आमी मागुया. आनी करीतपणी ह्या वेळार उडास करुया सगळे आमचे याज्ञिक भाव जे मरून गेल्यात तांकां सासणाचें सूख फावो करूं. आनी आमची भेट सर्गीच्या बापाक मानचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. ओम पातकी सर पवित्र देवा, आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाचे सोडून तळांत उतारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सांग वार मरेक सगळ्या देवतांक भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर प्रवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Pratuya सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, बगून जो मरी वेदयाक तुवें बऱ्या घोवड्याचे उर्बेन भरलोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेडयांक
तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजे पोरशेक सर्गींचे वाटेन चलोवन व्हरूंक सोंसणिकायेच्या आनी शाणेपणाच्या सुगुणांनी नेटयलोय. ताची देख घेवन आमचे याज्ञीक जेजू सारके बरे गवडी जावं आनी तांच्या सांगाता आमी सगळीं आमच्या भावा भयणीच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरूं सासणाच्या आनंदाक आमी पावूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमीन. इजकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पूर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडाक राखतलो, आख्ख्या हिंडाची सोद करतलो. जोडी मोडी शिपडलेल्या शेड्यांक सोदतल्या गवळ्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेड्यांक सोदून काडटलो. धुंवरेन आनी दाट काडोकाक लागून जुंय जुंय त्यो सांडून गेल्यात तुंय तान हांव तांकां सोडयतलो. ज्या देसांनी त्यो पावल्यात त्या देसांतलो हांव तांकां भायर काडटलो आनी सगळ्या देसांतली एकठांय करून तांच्या खाशा देसांत हांव तांकां परतून भितर काडटलो. इस्रायलाच्या दोंगराचेर जोरी लागीं आनी लोक रावतल्या जाग्यांचेर हांव तांकां चोरवाक व्हरतलो. बऱ्या हिरव्या चोरवान हांव तांचें पोट भरतलो. इस्रायलाच्या उंचले दोंगर तांकां चोरो दितले. तुंय बरो चोरो आसलोले जमणीर त्यो विसो घेतल्यो आनी इस्रायलाच्या दोंगराचेर तांकां उत्तम चोरो गावतलो. हांवूच म्हज्या शेड्यांक चोरयतलो आनी तांकां आड पडोश्यो करतलो. अशें उलयता तो दोनी सर्वेस्पर. सांडलोल्यांक हांव सोदतलो, दुखवलोल्यांचे गाय बांदतलो आनी ओसोक जाल्ल्यान तिका गोट करतलो. मोटी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलो. हांव तांचो खरो गवंडी जातलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. म्हणुया, सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो, देवाक वाखाणात. सर्वूय पोरजांनो, यावेक नांव हाडात. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोळ मोगाची ताजी तीर कशी, दोयाळ आमचो देव सासनाक विश्वासी. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. हांव म्हज्या मेंढरांक ओळखता आनी म्हजी ती म्हाका ओळखतात. Alleluia, Alleluia,
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. जोमा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमान तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, हांव बरो गवडी मेंढरां पासत आपलो जीव दिता. पूण मुशारीकार जाल्यार आपूण गवडी न्हय आनी आपली काशाची मेंढरां न्हय देखून लांगडो येता तो देखता आनी मेंढरांक सांडून पार काडटा. आनी लांगडो तांकां धरून व्हरता आनी दुस्पटायता. तो मुशारीकार आनी ताका मेंढरांचें कांय पडूंक ना देखून तो पळून वेता. हांव बरो गवडी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्याक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. आनी हांव म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दिता. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात, ती ह्या गोठ्यांतली न्हय. तांकांय हांवें हाडूंक जाय. ती म्हजो ताळो आयकतलीं आनी असो एकूच ईड जातलो आनी एकूच गवडी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणांनो, आयज ह्या भाग्यवंत याज्ञिकाची जॉब मारिया व्यानी आजची परब आमी समारंभताव. हो याज्ञिक 18व्या शेंकड्यांत लियोन शारांत जल्मल्लो आनीक जेन्ना ताका मन जालें याज्ञिक हो पाद्री जावंक, पूण पाद्री जावपाच्या शिकोवप करतना जायत्यो आडखळ्यो ताका सांपडल्यो. ताचे लागीं शिकोवप करतालो ते मनांत वचनासलें आनी हे तरेन जायते फावटी म्हणल्या भाशेन हे आडखळी सांपडून तो म्हणल्या भाशेन सदांच वयर सकला जातालो. पूण शेकी आपल्या आपोण्याक तीर रावून ताका याज्ञिक कसो मागलो आनी बिस्पान ताका एका पयस खेड्या गांवांत आर्स म्हणलेल्या गांवांत पाठयलो. ज्या गांवांत इग्रोज म्हणल्या भाशेन बोध कशी आसली आनी जिवितूच नासलें, क्रिस्ती जिवितूच नासलें, कोणूच लोक मिसाक वचनासलो. आनी असल्या गांवांत ताका पाठयलो. पूण ताणें आपल्या साद्या जिवितांतल्यान मागण्याच्या आनी प्रायश्चिताच्या जिवितांतल्यान हो गांव आर्स गांव ताणें जिवाड केलो. आनी जंय कोण लोक नासलो इगोर्जीन, लोक येवन इग्रोज भरूंक लागली. मोगाच्या भयणीनां आनी बाबांनो, आमकां तो जावन आसा एक गवड्यांक आनी याज्ञिकांक एक नमुनो. आनी ह्या पासत आयज ताच्या परबे निमतान आमी हो गवड्यांचो दीस आमी पाळटाव. खरेंच एक गवडी म्हणल्यार हें उतर आमकां जेजूनूच जिवाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान फावो केलां. 10व्या आवेस्वरान हांव बरो गवडी आपल्या मेंढरां पासत जीव दिता. हे तरेन जेजून त्या काळार जेन्ना तांच्या पालेस्तिना गांवांत मेंढरां म्हणल्या भाशेन शेळयो आनी बोकड्या राखपाचो हिंड आसलेत आनी जेजून म्हणल्या भाशेन हे ताच्या जिवितांतले एक कुणा कशी धरून आपूण बरो गवडी म्हूण ताणें सांगलें. मोगाच्या बडी बाबांनो, गवडी म्हणल्यार
आपल्या शेडयांक आपल्या मेंढरांक ह्या आपल्या गोठ्यांतली तांकां भायर काडटा आनी चोरवाक व्हरता. तांकां थंयसर चोरवाक वतना बरो चोरू मेळटा थंयसर तांकां तो व्हरता. तांकां म्हणले भाशेन जरी तर गरज आसा कसली उदकाची तांकां व्हरता. कोणूय जखमी जाली जाल्यार तांची मेंढरां मोदलीं तेन्ना तो तांकां आपल्या खांदार व्हरता आनी परतून गोठ्यान पावयता. तशेंच मोगाच्या भयणी बाबांनो, तो तांकां राखता आनी सांबाळटा. जे भाशेन लांगड्याच्या हातान तांकां तो सोडिना, तो पडोवन वचना. तांच्या पासो तो थंयसर आसता आनी राखता आनी म्हणल्या भाशेन सांबाळटा. मोगाच्या भयणीनो आनी बाबांनो, जेजू जेन्ना आपूण बरो गवडी म्हणटा, खरेंच जेजून हें काम केलें ह्या संवसारांत आसतना. आपल्या भौशीक जिवितान ताणें देवाचे राजाची बरी खबर परगटली. सगळ्या लोकांक तांणी देवाची ओजोड मनशा सवेक दाखोवन दिली. तशेंच आपुणूच आमचे खाण आनी पिवण जालो. आपल्याकूच ताणें आमच्या आदीन केलो. जेन्ना निमाण्या ब्रेस्तारा दीस ताणें हे निमाण्या जेवणार आपल्याकूच आमकां दिलो. आपले मांस आनी रगत आमकां दिलें, आमचें खाण आनी पिवण कशें. आनी हे तरेन जेजून देवाच्या उतरांतल्यान आनी आपल्या मांसार रगताच्या जेवणांतल्यान हो चोरू कसो ताणें आमकां दिलो. जेजून ह्या संवसारांत जायत्या पिडेस्तांक बरी केली. जायत्या पातक्यांक वायट जिवितांतले काडून बऱ्या जिविताच्या मार्गार हाडली. आनी हे भाशेन जेजू खरो गवडी कसो तांची राखण केली, तांकां सांबाळली. इतलेंच न्हय, जेजून जायते बरें केलां आसतना जायते ताणें म्हणल्या भाशेन भोगले. जायते कश्ट सोंसले आनी शेकी कुर्सार मेलो. पळय मोगाच्या भयणी बाबांनो, बरो गवडी कसो जेजून आपल्या शेड्या पासत आपल्या मेंढरा पासत जीव दिलो. आयज मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, हें काम जेजून आपल्या याज्ञिकांच्या हातान घातलेलें आसा. आनी आयज आमचे याज्ञीक हो वावर जेजूचो, हो गवडीक वावर जेजूचो उर्बेन आनी फिकेरीन फुडें व्हरतात. आमचे याज्ञीक मोगाच्या भयणी बाबांनो, दिसा दीस पडटी मिसाची भेटोवन हो खरो चोरू आमकां दितात. पयलो चोरो देवाच्या उतराचो आनी दुसरो चोरो त्याच आपल्याच्या कुडी रोगताचो चोरो. आनी आमकां मिसाच्या भेटेंतल्यान फावो जाता आमच्या याज्ञिकां वरवीं. तेच भाशेन मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेन्ना ह्या दिसांनी आमी जाणो कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून मिसाचे भेटींत आमकां वांटो घेवंक मेळ्ळो ना. आनी आमी खरेंच आमकां दूख भोगता. सगलो लोक आपल्या कुटुंबान आपल्या घरांत रावलेले आसात आनी तांकां सदांचे भाशेन हे मिसाचे भेटींत वांटो घेवंक मेळ्ळो ना. पूण आयज जेन्ना जायते याज्ञीक आनी पाद्री जावं टीव्हीचेर जावं युट्यूबाचेर किरीतपणी हे मिसाची भेट तुमकां सगल्यांक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांक फावो करतात. खरेंच हें व्हडलें देणें देवाचें उतर तुमच्या कानार सादवता. जायत्या याज्ञिकां वरवीं एक याज्ञीक ह्या देवाच्या उतराची म्हणल्या भाशेन मोडणी करतात. आमकां सगळ्यांक एक संदेश दिवपाक, आमकां म्हणल्या भाशेन ह्या देवाच्या उतराचो गिरोप कसो आमकां म्हणल्यार आमच्या मुखार घालपाक. आनी हे पासत आमी ह्या
जरी तर मिसाचे बेटीत आमकां वांटो घेवंक मेळो ना मी इगोर्जी तो कपेलान पूण हें उतर आमकां टीव्हीचेर आनी युट्यूबाचेर आमकां आयकूंक मेळटा आनी हे तरेन नियाडूंक आमकां एक सयेक मेळटा. तेच परी जरी तर आमी जेजूक तिकूड आनी रगत शेवंक आमकां घडो ना पूण ओत्मीक कुमन्यांव करून जेजूक आमी खरेपणी आमच्या काळजांत आपयता, आमी जेजूक खरेपणी आवडयता आनी जेजू सवे आमचे म्हणल्या भाशेन आमी एकवट करता आनी हे तरेन जेजूचो मोग उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत आमी अनुभव पावता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमचे यादनीक जावं पिडेस्तांक जाणट्यांक जेन्ना कुमन्यांव संस्कार दितात खरेपणी पिडेस्तांची सेवा चाकरी करतात तांकां म्हणल्या भाशेन बोड घोटाय दितात ह्या तांचे पिडीत वेळार. आनी तशेंच जायते आमची भाव भयणां जेन्ना कसलेय म्हणल्या भाशेन वस्कोतायेक लागून पडटात वो चुकीक सांपडटात तेन्ना मोगाच्या भयणी भावांनो, आमचे आनीक भाव तांकां बऱ्या उतरांनी बरें कावन्सिलींग करून तांकां बरी बूद दिवन बरें तांकां मार्गदर्शन दिवन आमचे क्रिस्ती तत्वां आनी मुल्यां ताचे मुखार दवरून तांकां पोतून बऱ्या मार्गार हाडूंक वावुरतात. तशेंच मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी आयज जेन्ना आमच्या गवड्याचो दीस आमी पालताव आमच्या यादनिका पासत आमच्या गवड्या पासत भोव करून आमच्या गांवांत वावुरतात ते आमच्या यादनिका पासत जावं ते आमचे यादनीक ह्या गांवांत वावून गेलेत आनी जायते आमचे गांवचे पूत वावुरतात हेरा हेरा गांवांनी. तर सगल्या आमच्या यादनिका पासत आयज किरीतपणी मागुया. भगवंत जेव मारी वियानीचे विनवणेन सदांच तांकां जेजूच्या काळजा सारके गवडी करून. तेच भाशेन आमी देवाक दिनवासुया ह्या तांच्या देण्या पासत. कित्याक यादनीक आमकां फावो जाले जाल्यार एक देवाले मोगाचें व्हडलें देणें. त्या पासत भगवंत जेव मारी वियानीक म्हणटालो यादनीक जावन आसा पाद्री म्हणल्यार मोग जेजूच्या काळजाचो. खरेंच हे भाग आमकां फावो जाले देखून देवाक दिनवासुया. तशेंच आमी जाता ते भाशेन वावरुया ह्या आमच्या यादनिकांक आमचो सहकार दिवं तांच्या घोडीक वावरान आमच्या घडटा ते भाशेन. आतां घोडी आमी घरांतूच आसा पूण जाता ते भाशेन आमच्या मागण्या वरवीं आमी तांचे पासत मागून आमी तांचो हुस्को ताचे सवे हुस्को दाखोवन आमी खरेपणी ह्या आमच्या गवड्या सवे आमचो मोग दाखोवंक वावरुया. आनी शेकी मोगाच्या भयणी भावांनो, कितें भाशेन आमी तुमकां ह्या आमच्या वसणीच्या गांवच्या भाव भयणांक चड आभारी कित्याक जायतीं जाणां आमचे फिरगोजींतलीं भाव भयणां आमचे लागीं विचारतात, फादर तुमी कशे आसात, फादर तुमचे जेवणा खाणाचे कशें चलता हे भाशेन कित्याक विचारतात गाय. हांव अशेंच म्हणटा. खरें म्हणल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, हो हुस्को पळोवन आमी चड आनी चड खुशाल जाता आनी खरेपणी हे तरेन आमच्या शेडयांक आपल्या घोड्यांचो मोग आसा हें आमकां तावें जाता. कांय जाणांनी जेन्ना आतां आमची आयताराच्या मिसाची देंगी वो कलेक्शन जें जातालें तें आतां जायना. कांय जाणांनी आपकुशीन उदारपणान फुडें सरून आमच्या पासत म्हणजे आपल्या घोवड्या पासत आपल्या यादनिकां पासत जे इगोर्जीन वावुरतात तांकां म्हणल्या भाशेन आपलें दान केलां आनी हें आमी खरेपणी तुमकां काळजांसून हे तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां दिनवासता आनी देवा लागीं मागता तुमचेर तुमच्या गोरेब्याचेर जी सगळीं हांगासर गोंयांत आसात तशीं भायर आसात तांचेर आनी सगळे तुमचे बरोबर तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकी देवान फावो करच्याक
आनी हे तरेन हो मोग तुमच्या गोंड्या सभेन सदांच घोट उरोवन तीर उरोवन आमी एका दिसा देवाच्या आदारान आनी आमच्या गोवड्याच्या आदारान आमी सर्गीचें राज वो सर्गीचें सूख आमी जडोवंक पावच्या हेंच मागून आतां ही मिसाची भेट चालू दवरुया. मुगाच्या बळी बाबांनो मुशांनी तुमचें बलिदान सरपुर्वेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्रच्या देवान सर्वेश्वर मानून घेवं. सरपुर्वेदार आनी भोव व्हडच्या देवा तुज्या भागवतांच्या अवगडासाक हो योन समोरूंक तुजें तोरपण आनी आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवड्यां काल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सुरवण जोडोवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्गीच्या बापा सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपुर्वेदारां सासणाच्या देवा सोरुकाडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संत जोआंव मारी वियानी ह्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फाव करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सकती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani संसार बऱ्या तुझ्या वैभवात उत्सुर्गी तुका सोय सोयस्पराची नावी येता तुका सोय उत्सुर्गी तुका सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी करगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससून वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंजी. तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली.
तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Powartaco górę porgotuja. 소비아치수 아미원도카다 아리의 가운데 비에다 디틀레 바우디 두보의 보바니오소 아미 두제 porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंड आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमी सोमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेर आमच्या गुमडी बापा आनी सगळ्या निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवंसो धरून मेल्यांत ते सगळ्या आमच्या भावा भयणांची बो करून सोपून गेल्ल्या आमच्या यादनिकांची काकूत कर. ताका आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजडीत मुखामोड पडूंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची मये सांगाती तिचो पती भाग्योन जुजे भाग्योन दोन दुता भाग्योन जॉ मारी बियानी भाग्योन जुजे वास आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सरोंडारा जेजून बऱ्या गोड्यान आमचे पासत आपले जिवीत उरपिलें तशेंच आमचे यान्नीक जेजूच्या यान्नीकपणान वांटो घेवन जेजू सारके गवळी कशे आपले जिवीत तांणी आपल्या शेडयां खातीर व्हरपूंक कृपा आनी आदार मागून आतां आमी सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोंसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक वरवाच्यान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्यो सासना. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुवेच्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमेश्वर तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे तयारात उतरयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हो जेजू बरो गवळी आमच्या काळजांनी येता. ताका आमी शेंग वेताव ती सगळी सुभागी. सोमी हातून म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाचतान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडा जेजू खरेपणी आमच्या काळजांत घेवंक आमी तुका आशेता आनी खरेपणी सतमंदाव ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ह्या अवताराचेर तूं आजीर जालाय. पूण आमकां आमच्या काळजांनी शेवंक घडोना. देखून मोगडा जेजू ह्या वेळार आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका आमचें जिवीत भेटयता. आमचें जिवीत तुज्या हातांत घालता. भोग करून ह्या आमच्या संकटाच्या वेळार, ह्या कोरोना व्हायरस पिडे वेळार मोगडा जेजू तूं आमच्या बराबर आमच्या सांगाताक आसाय म्हूण आनी आमचे सवे जण एकल्याच्या काळजांत तूं येताय म्हूण आमी सतमंदाव. आमच्या सांगाता आमच्या बराबर तूं राव आनी तुजे सरशील आमी केन्ना कोडसरूंक निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोद पुर्वेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भगवंत जो मरिया व्यानेची देख घेवन आनी आमच्या दोळ्या मुखार आमी ताका दवरून तुजी सेवा सदांच भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. याज्ञिका पासत आमी आयज मागुया. मोगळा बापा, तुजे पवित्र सभेंत तुवें याज्ञीक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आर्गां दिता. ह्या वेळार सगळ्या आमच्या याज्ञीक भावा पासत आमी मागता. तुजे सेवेक तुवें तांकां वेंचून काडलाय आनी याज्ञिकी मागणी तांकां फावो केल्याय. तर ह्या तुज्या याज्ञिकांक चोर वायटा विघ्नांतले निवार आनी सैतानाच्या ताळणेचेर जैत व्हरूंक
तांकां आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. तुजो वावर करूंक आनी सोल लोकांक तुजे चडशी लागीं हाडूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तांकां भोर आनी बरी भलायकी तांकां फावो कर. कोश्ट आनी त्रास जिवितांत उत्पन्न जाता तेन्ना तुजेरूच पातयेवन रावूंक तांकां शिकय आनी सोद निराशीपण पयस कर. तशें तांच्या आवय बापायंक आनी घरच्यांक राग आनी सांबाळ आनी मरून गेलेल्यांक सासणाचें सूख फावो कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर परवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात जेजूच्या काळजा सारकी यान्नीक आमकां फावो कर मागून आनी आमी तांकां आमचो सहकार आनी तेंको दिवंक जेजूच्या नांवान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवान तुमचे आशीर्वाद करून आपल्या मोगान तुका सांबाळूं. तुमचे संतोषवाणी शांती तुका देवान तुमचे आशीर्वाद करून आपल्या मोगान तुका सांबाळूं. तुमचे मुखामोर फावो संतोष आनी शांती